प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 14वा विसवोर वोड 13 ते 21 पर्यंत. Mathew chapter 14 verses 13 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हे आयकना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एके एकसुरे सुवातेर एकलो रावचे खातीर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच नगरांत थावन ती ताच्या फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्या वेलो देंवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. सांजेच्या वेळार तांच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही स्वात एकसुरी आनी सांज जाली म्हणटोच लोकांक धाडून दी, तांकां आपणाक जेवण खाण विकतें घेवं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी खंयसरूच वचची गरज ना, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दिया. पूण तांणी प्रतिपाल केलो, 5 उंडे आनी 2 मासऱ्यो काडून आमच्या लागीं हांगा कांयच ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, ती हांगा म्हजेशी हाडा. लोकांक ताणें तोंडाचेर जेवणाक बसोवंक लायलें. 5 उंडे आनी 2 मासऱ्यो हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनलो आसलो. मागीर उंड्याचे कुडके केले आनी शिसां लागीं दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जाली आनी उरलेले कुडके तुकडे तांणी एकठांय केले. 12 पांटल्यो उपट भरलेल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू 5,000 दादल्यांक जेवण दिता. आनी ही मिलाद जी घडली आमकां ती पुरी सोडमणी मेळोवपाक आमी पळोवंक जाय कितें घडलें तें. 13वी वडीन आमी आयकता, हें आयकना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एका एकसुऱ्या सुवातेर एकलो रावचे खातीर कोडसरून गेलो. पूण हें लोकांक कळटोच नोगरांतान तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं. भाव भयणीनो, कितें घडलें? कितें जेजून आयकल्लें? ताजो बापूल भाव जोआन बातिस्त ताचें मरण जाल्लें. हेरोद पादशान ताका जिवेशी मारलोलो. आनी भाव भयणीनो, कितले फाटी आमी जेन्ना शिवर्तमान आयकता आमी पळयना की जेजू ह्या संवसारांत एक मनीस जावन येयलो. ताका दूख भोगलेली. तो आतां एके भाशेन दुखी भरीत जाल्लो कित्याक ताजो बापूल भाव मेल्लो म्हणून. आनी जोआन बातिस्तान कितलें बरें काम केल्लें. सगल्या लोकांक इस्रायली पोरजेक एक भाशेन देवाचें उतर सांगून तांचें मन बदलून तांकां देवाच्या कोडे हाडून भोगसणे देवाचें मागूंक ताका तयार केल्लीं. आनी जोआन बातिस्तान एकदम बरें काम केल्लें. पूण भाव भयणीनो, तो आतां हेरोद पादशाचेर आड उलयलो. हेरोदान आनी हेरोद्यासान जी जावन आसली हेरोद पादशाच्या भावाची बायल, ती बरोबर समोनान जियेनासली म्हणून जोआन बातिस्तान तांकां म्हणलेलें, हें तुमी कोत्तात तें सारकें न्हय. ताका बोणकुणीन घातलो आनी ताका जिवेशी मारलो. आनी जेजू दुखी भरीत आसलो कित्याक तो मनीस आसलो. संवसारान आयलो जाल्यार वय तो देव आसलो पूण एक मनीस जावन येयलो आनी ताका दूख भोगलेली, ताका खंत भोगलेली कित्याक ताजो बापूल भाव मेल्लो म्हणून. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू एका एकसुऱ्या सुवातेर वचोंक सोदता, कितें घडटा? लोक पळयता की जेजू खंयसर एका एकसुऱ्या सुवातेर वेता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या व्हड्यार बसून आपल्या शिसां बरोबर त्या एकसुऱ्या सुवातेर पावता, लोक थंयसर हजारांनी एकठांय जाता कित्याक तांकां जाय देवाचें उतर आयकोपाक. तांकां जाय जेजून तांकां एक शिकवण दिल्ली. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेन्ना जेजू दुखी भरीत आसलो ताच्यान म्हणूंक जायतालें असलें, तुमी वसात, म्हज्यान कांय शिकोवंक जायना,
म्हाका दूख भोगल्या, म्हजो बापूल भाव मेला, तुमी म्हाका कसले त्रास करनाकात, हांव एकदम दुखी बरीत हा आनी तुमी घरा वसात, म्हाका थोडो वेळ जाय, म्हाका थोडो वेळ जाय एके भाशेन एकसुरो रावपाक. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू थंयसर पावता, देवाचें उतर म्हणटा की जेजूक तांकां तांचे चुचुरे दिसले. व्हड्या वेलो दिवन ताणें पुस्को लोकांक देखलीन आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक ताणें बरी केली. भाव भयणीनो, आख्खो दिसभर जेन्ना तो दुखी बरीत आसलो, ताणें आपलें मन बदललें आनी जें आतां जालें, जॉन बाप्तिस्ट मेलो म्हणून आतां ताणें दूख भोगली वय, पूण आतां ताका चुचुरे दिसले लोकांचे आनी तांकां वायटाकारांक बरी केली आनी आख्खो दिसभर तांकां शिकोण दिली. आनी सांजेचो वेळ पावल्या उपरांत लोक थंयसर आतां उपाशी आसलो, तांकां जेवण जायल्लें. जेजू तांकां घरा तशेंच उपाशीन धाडपाक तयार नासलो. आनी भाव भयणीनो, जेजू तांकां 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी एक व्हडली मिलाप करता आनी 5,000 दादल्यांक आनी बायलांक आनी भुरग्यांक उडोवन सगळ्यांक एकठांय करून म्हाका दिसता 10,000 तरी लोक आसले, तांकां सगल्यांनी 5 उंड्यांनी आनी 2 मासल्यांनी तांकां जेवण दिता. भाव भयणीनो, आयज आमी 2000 वर्सां जावन हें देवाचें उतर आमी आयकता. कितले फाटी आमच्या जिवितांत कोण आमच्या फॅमिलींतलो आमचो कोण आमीग आहा जाल्यार कोण भायर पडटा, आमकां दूख भोगता, आमी खरे भावार्थी जाल्या, आमी पळोवंक जाय जेजूची देख कितें केलें जेजून तें. वय, तो मनीस जावन येयलो, ताका दूख भोगली, ताका खरेंच खंत भोगली की तो ताजो बापूल भाव इतलें बरें काम करून तो आतां भायर पडलो म्हणून, ताका जिवेशी मारलो म्हणून. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून पळयलें लोकांक, आतां जेजूक चुचुरे दिसले आनी ताणें तांकां बरीं केलीं, तांकां जेवण दिलें, तांचो कुयताद केलो आनी आपणाची दूख विसरून तो दुसऱ्यांक बरें करपाक फुडें सरलो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमच्या सवय आसा, आमी पवित्र आत्म्याचो मोग अनुभवला, आमी कितें करपाची गरज? वय, केन्ना आमकां आमची सर्वीस आमकां सर्विसींतले भायर काडटात, केन्ना आमच्या भुरग्यांची बरी खबर येना, केन्ना आमच्या जिवितांत आमकां कसलो पिडा रोग येता, केन्ना आमच्या फॅमिलीन कोण भायर पडटा, तेन्ना आमी दुखी बरीत बसोन कांयच करिनासतना आमी थंयसर रडटा आनी आमी केन्ना त्या लोकांचेर आड उलयता, देवाचेर आड उलयता. पूण जेजून कितें केलें? ताणें सैतानाची येवजण, सैतानाचें काम सगळें पयस केलें. ताणें वायटाकारांक बरीं केलीं, तांकां जेवण दिलें, तांकां एके भाशेन देवाच्या उतराची सजमणी दिली. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी खरेपणी आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी भावार्थी म्हणटा, आमी आमकांच विसरोया आनी दुसऱ्यांक बरें काम करपाक जेजूच्या नांवान फुडें सरोया. खरेपणी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान बरीं करपाक फुडें सरया. तांकां देवाचें उतर दिवपाक वावरुया. तांकां सगळें बरेंपण जेजूच्या उतरा वरवीं दिवपाक तांकां सजमणी दिवया. आनी भाव भयणीनो, हें केल्या उपरांत खरेपणी आमी भावार्थी म्हणून, आमी जेजूची भुरगीं म्हणून, आमी देवाच्या राज्यांतलीं म्हणून आमी हें करूंक पावतलें. हेंच करपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.